केरी 70 एक मनीस बंद जाल्ल्यो पोन्न नोटी घेवन 30% कमिशनाचेर नव्यो नोटी दिवपाचो आसा म्हणून खबर कळटकच इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान ट्रॅप लायलो. तातूंत तीग सांपडले. ते स्कुटरीन आयिल्ले. तांचे कडल्यान स्कुटरीत आशिल्ल्यो सुमार 67.98 लाखांच्यो 2,000च्यो नव्यो नोटी इन्कम टॅक्साच्या टिमीन जप्त केल्यो. तिगांकूय धरल्यात. आनीक एके घडणुकेंत कलंगूट पुलिसांनी राती 24 लाख रुपयांच्यो 2,000च्यो नव्यो नोटी जप्त केल्यो. 30% कमिशनाचेर तेका काळो पयसो धवो करपाचे. आमकां एक इन्फॉर्मेशन आशिल्लें की एक गँग ऑपरेट करता की ते न्यू नोट्स दिले जाल्यार ताज्या बदला ओल्ड नोट्स घेवपाक रेडी आसात आनी हातूंत ते अरावंड 30% कमिशन चार्ज करतात. सो आमी आमची इन्फॉर्मेंट एक्टिवेट केले आनी आमकां एक गँग मेळ्ळें की ताका समज आमी ओल्ड पयशे दिले जाल्यार 30% मार्जीन दिवन न्यू करन्सी ते आमकां दितले म्हणून. अकॉर्डिंगली फिल्डिंग लायली आमी हांगा आनीक ते लोक पयशे घेवन आयले. पयशे घेवन येयले उपरांत आमी ते चॅक केले आमचो मनीस वचून आनी 24 lakhs रुपीज आशिल्ले आनी ते गाडी आनी आमकां ते गाडी आनीक वेहिकल नंबर आमकां नोन आशिल्लो. आमी गाडी ते इंटरसेप्ट केली आनी ते गाडयेंतले नोट्स आहा ते आमी अटॅच केले. तांची हे गँगाचें कामूच तें की पयशे घेवपाचे आनी कमिशन तांकां मेळटा ते आपले जे पयशे हाडले ते ओनराक व्हरून दिवपाचे. आमी इंटरोगेशन एक्युजाचे चालू आसा. एक्युजाक अरेस्ट केला. तांची नांवां आसात सुशांत वलवयकर, श्याम सुंदर पालयेकर आनी इशांत कोरगांवकर. हे सगळे आमचे लोकल्स लोक आसात. आनीक तांणी हे पयशे खंयच्यान हाडले आनीक तेजो ओनरशीप कोण हे काम चालू आसा. आनी हे आमी लेटर आमी हे पयशे आतां इन्कम टॅक्साक फॉवर्ड करतले आनीक ते इन्वेस्टिगेशन करतले. आमी पसून इन्वेस्टिगेशन करतले. इतले मजगतीं पांचश्यांच्यो नोटी वापरपाक बिरेस्तार निमणो दीस. हॉस्पिटलां आनी बाकीच्या कांय इमर्जन्सी गजाली खातीर बिलां भरपाक सध्या 500ची नोट चलताली. बिरेस्तारा मध्यान राती उपरांत 500च्यो नोटी फकत बँकांनीच डेपॉझीट जातल्यो. 500,000च्यो पोंड नोटी डेपॉझीट करूंक 30 डिसेंबर मेरेन प्रात आसा. ते उपरांत फक्त रिझर्व्ह बँकेच्या कावंटराचेर एक्सचेंज करूंक मेळटल्यो. ईडी आनी इन्कम टॅक्स सध्या देशभर बँको आनी मनी लॉन्ड्ररांचेर शेकड्यांनी कोट्यांनी रुपयांच्यो रेडी मारीत आसा. कर्नाटकांतल्या रेडींनी गोंयचे मनी लॉन्ड्रर आनी कसिनो कडेन लिंक आशिल्ले दलाली सांपडल्यात. गोंयांत आतां मेरेन 4 रेडींनी जप्त केल्ल्या 2,000च्या नोटीचो स्टॉक 2 कोटीक तेंकता. पुणेंच्या खातीर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी.